Father, good morning. Good morning to you, Silva. देव बरें करूं तुवें म्हाका अपॉइंटमेंट दिली. आमी कितें म्हणटा तेका लोंगोटी फ्रेंड चड वर्सांनी न्हू. आनी पॉलिटिक्सांत तूं बरो गाजोता आपल्याक. पॉलिटिक्स सोशल एक रिलिजियस मनीस आनी जायतो लोक तुजो व्हिडिओ येयलो म्हणटरीच दे वॉन्ट टू नो हो कितें सांगत काय आतां. सो वन थिंग आनी सेकंड थिंग म्हळ्यार मेन म्हणटा लोकांक एक परसेप्शन जालो आहा फादर एरिमीत इज इक्वल टू काँग्रेस. तेजेर तुगे कितें म्हणणें? सी पयले सुवातेर म्हाका गोंयचो मोग आहा. भुरगेपणासून म्हाका सारको गोंयचो मोग. कित्याक हांव गोंयच्या जमनीचेर जल्मला म्हण न्हू, सारकें नेचर सारकें बरें दिसता तेसो जाग्यार हांव जल्मला आनी तेसो जाग्यार हांव काबेलुसीन रावलां. म्हणटच हे जमनीचे मातयेचो म्हाका मोग आहा. आनी ही जमनी माती जमीन आहा तशी उरोंक आयडेंटिटी उरपाक एक पासत हांव वावुरतां. आनी गोंयचें गोंयकारपण आमी राखूंक दोंगर झोरी नदी हें पर्यावरण एनवायरमेंट जें ट्री कल्चर आयजूच पेपर सांगता 22% काबार जालें. म्हणटच हेजे मुखार गोंयचो फुडार कितें, गोंय म्हणल्यार कितें, जे आमकां नदी दोंगर आहाय ते आमी सांबाळपाक जाय. पूण जे सरकार येयल्यात ते काबार करीत आहात. म्हणटच हांव तूं म्हणटालो काँग्रेसागे मनीस काय म्हूण, आय लव द आयडियोलॉजी ऑफ द काँग्रेस. पूण जे नाळ भितर पण काँग्रेसा आहाय ते नाळ म्हाका लायक जायना. ओके ते फादर एक्सक्यूज मी, तू त्या नाळ भितर स्वताचे लायक जायनाय म्हणटा बरें खबर. पूण हे नाळ तुका लायक जायनाय म्हणप हे कितू वर्स चलतले? गेले ते 12 वर्स चोयत तुका. तू सदां म्हणटा काँग्रेसा नाळ भर न्हू पूण काँग्रेसाक हाडया म्हणटा तूं. पूण हे नाळांगेन काँग्रेस हाडया म्हणटा तूं. हो काँग्रेस येयल म्हणटरीच हे नाळ तुगे काय ऐकनाय. बीन आमी सेक्युलर आहाय तितले एकठांय जावपा जाय आनी कम्युनल आहा तेजेर वन टू वायट फायट करपा जाय. हें मुगे मन. सो इन द कमिंग इलेक्शन इफ देर इज एन अलायन्स आनी अलायन्स करूंकूच जाय. एकल्याक हिंगा इलेक्शन अलायन्स कोण आले सगळे लायक मायंडेड पळय with the secular mentality they should come together. They should not put candidate against each other. So them barabar येवपा जाय आनी 1-to-1 fight. Because आतां आमी चोयलां since 2012 दिसता म्हाका BJP is ruling आनी तेम केसो निसंड्रण केलां आनी तेज तकले पावर कित कोन्न मारल्या ती आमकां चोयल्या. पूण तुगे फादर ते काँग्रेसाचे स्ट्रे इन्सिडंट न्हू एकलो गेलो दुसरो सोडलो ओ आपूण सोडून गेलो पत निवडून येयला इलेक्शन ते भाशेन ना. हे काँग्रेसाक तुवें सेक्युलर म्हूण घेयल्याय ते सगळे मास बाराबो वयताय सारखे गँगांगोन वयताय. तूं एगेन यू आर रिपिटींग सेम थिंग. हांवें तुका सांगलां सगळे तूं काँग्रेसाचें कितें घेवन रोयता नाका. हांवें सांगलां सगळे लायक मायंडेड सेक्युलर मायंडेड हॅव टू कम टुगेदर. सो Congress is only part of that. Yeah, so secular minded. All secular minded. So तू काँग्रेसाचे कितें नांव घेता ते काँग्रेसाचे हांवें सगळे म्हणा लायक मायंडेड शूड कम टुगेदर एंड एकमेकाचे आनी कॅन्डिडेट घालून शिरपणाय. फादर पूण आमी अलायन्स म्हणून येताय न्हू सेक्युलर मायंडेड म्हणून पूण मागीर आमकां झगडटाय मरे सगळे. पर कॅप्टन मिर्या तो टायमार अलायन्स वयले आनी कितें जालें ते आम आदमी नाय खंय गोवा फॉरवर्ड सारकें ना क्लियरली. when you come alliance न्हू इल्ली जोडी थिंगा आसतलीच. कित्याक ते एक पार्टी मनीस न्हू म्हटली हिंगा थिंगा टावट्यून अरे आमगे घरांत भाव भाव टावट्यून जाता पूण आफ्टर ऑल मागीर फॅमिली जी आसा न्हू. सो तुगे भाशेन इलेक्शना पयले सगळ्यांनी एकठांय येवपाचें एक जावपाचें आनी 1-to-1 फायट. दोग जाणांक घालूंक नाका. एक एकलो हें करूंक जाय. बीजेपी उडोवपाक कित्याक बीजेपी कितें डॅमेज केल्या इत 15 मायज दिल न्हू पुरो इतून आनी कितून दिवपा जाय. तेज्या पयलीं जायत वर्स काँग्रेस आहलो वय पूण तेजो चॅलेंज नासलोली. चॅलेंज आहे न्हू. आतां तूं 1-to-1 पड म्हणटा न्हू ते एक टायमार चलताले
हांव सदां म्हणटा काँग्रेस एक दोयरो देर इज नो ऑल्टरनेटिव्ह फॉर काँग्रेस हे पयलीं आदीं चलतालें आधी नाहलोले आता हा हय तेदोना काँग्रेस आनी बीजेपी हे झगडटाले चडशे धर तूं आतां तेश ना आनी कितल्यो पार्टी येयले होय. आनी आतां पयलीं भाशेन इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट एकलो दोग बसनाय कितले बसून सोदताय एक एक कडेन 14 कॅन्डिडेट आसलो आहाय पूण आतां ना आमगे हे पार्टी तू चोय आता एका सुमार 3 टर्म दिले ओ तेम 3 टर्म तेमी एका दिना नाळबुदीन कोण वयले त्या मनशांक आनी तेणें आपलें राज चलयलां पूण तेम कितें केलें तें गोंय आमी चोयल न्हू आनीक तेंच्या हातीन दिल जाल्यार गोंय आनी खूंय पावतलें पण तेच्या हातीन दिना जावपाक तुकोडे कितें ब्लू प्रिंट आहा मास्टर प्रिंट आहा मुक्कम हो आमी सगळ्या गोंयकारांनी आनी गेल्या त्या दिसांनी राधाराव बाबान एक आवाज दिल्लो की एक्टिविस्टांनी एकठांय जावचें आनी एक्टिविस्टांनी एकठांय जावन कॅन्डिडेट दिवचे सो आय एम एक्टिविस्टांक जायत पावर आहा हो सिव्हिलियनूय धर एक्टिविस्ट जाय ते उत्तात हें गोंय आयज कितें उरता जाल्यार एक्टिविस्ट आहाय देखून तें उरता नाजाल्यार आहा तें सगळें काबाजान वयतालें सो एक्टिविस्ट कॅन ब्रिंग ए वेरी गुड चेंज in our society and in the political scenario also. But activistani तेम मुखासून तेम करूं जाय एक पण दुसरे मनीस पड तूं सांगता तेचे म्हाका विश्वास ना तेंक बोगले गेल जाय तूं आय नो फ्रॉम हिस्ट्री वॉट तूं सांगत त्या मनशान कितें केलां इन द पास्ट सो ते मुखो बॅकग्रावंड आहा आनी तुका एक मनशाचे विश्वास गेल जाय तूं सारको पोट तिडकीन तेजे सांग रागेस आसोता कित्याक आतां गेल ते तुगे म्हाका आतां मंडी थर्सडे कितें काय तुगे एक व्हिडिओ रिलीज जाल्लो तितून तूं त्या विजया गेले सारकें काबा कपा कप कोन कातोताय असो इतलो तुका तो राग आहा सो जे एश कोन केलें जाय तूं जाल्यार सगळे न्यू फेसीस केस नाहलोले ते सगळे मनीस बसयत पडले पण तेन विनेबिलिटी म्हणून मागीर आनी हूंय आसपा सो हांवें काँग्रेसाचें नांव काडलो ना सद्याक एलायन्स पूण एलायन्स म्हणा सो सगळे येवपा जाय पूण तूं काँग्रेस तुमी विचून काडय काँग्रेस इज द मेन ऑपोजिशन पूण तुमी सारके बरे कॅन्डिडेट दवराय पूण तूं आतां विजय सांगिल्लें म्हाका विजयाचे पर्सनली कांय ना बिकॉज आय एम एक क्रिश्चन एक प्रिस्ट दुसऱ्याचे म्हणजे राग दोन रावूंक जायना बट कोर्तुबा कोरण्यो ज्यो आदी हिस्ट्रीन दिश्टी पडल्यात ते कोरण्यांक लागून हे मनीस चेंज जातले म्हाका दिसना सो आय नो राधाराव इज अ वंडरफूल कोणतो आमचो एडवोकेट आनी केसी झगडपाक ताचो बरो होडेगान मनीस पूण what has happened in the past ते घेन चोयल जाय तूं राधाराव जावं तुगेलो विजय जावं म्हाका विश्वास ना ते लिडरशीप घेवन मुखार वचून गोंया कितें बरें जाता म्हूण बट तूं सांगत ते भाशेन आपूण एक बरो क्रिस्तांव जायत जाल्यार तूं मंडे थर्सडे एसलो व्हिडिओ रिलीज केलो आनी पर्सनल फॉर्गिवनेस आसा बट कोरण्यो न्हू कोरण्यो चेंज जातो म्हूण म्हाका गॅरंटी ना सो नाव तुगे एक्शन प्लॅन कितें मुगे एक्शन प्लॅन काय ना 2027 तूं सांगत ते भाशेन तुमी NGO कोराय बरे मनीस काडे आनी तुम बसय सगल्यांक घेतली तेश कोन चोवपाक गेल्यार कालांगूट हय जोझफ सिक्वेर म्हूण आहा हय आनी हांवें आयकिलां तेकाय घेवपाक सोदताय म्हणजे कोण जोझफ सिक्वेर म्हणटाय तो कोण घेता काँग्रेस पूण हो जोझफ सिक्वेर बीजेपी सपोर्ट करतालो सारको सारको सो जाल्यार हे भाशेन जाल म्हणटरी मागीर तूं कितें करतलो आय एम टोटली अगेन्स्ट न्हू असो मनशांक घेवप तो काँग्रेस जावं कोण जावं नाड आमी तो घेता आय एम फुली अगेन्स्ट तुगे भाशेन वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ नाड पॉलिटिकली जे मनशांनी प्रूव्ह करून दाखयलां इन द पास्ट दॅट आपूण कित्तो म्हणजे कित्तो म्हणजे कितें पर्सनल लायफ ओ पॉलिटिकली पर्सनल लायफ तेगे चड पॉलिटिकली तेणें कित केलां खुंयच्यान एश वार मारल्यार एश नासले तेश वार मारल्यार तेश नासले असो मनशांक सिटींग ऑन द फेन्स जम्पिंग ऑन एनी सायड
तेसो मनशान सो घेवप. दॅट मीन्स तुगे भाशेन आय एम जस्ट फायनली हें कोता हम्म. एक जे मनशान बीजेपी सपोर्ट केला गव्हर्नमेंट फॉर्म जालो हम्म. फॉर्म जावनूय असो तेंको दिलो हम्म. बीजेपी तेंको दिलो हम्म. they were not the one who formed the government हम्म. but government जाईन हम्म. तेम तेका सपोर्ट केला Support in the sense, I will just put it in the brackets. Suppose there is a good issue and BJP is going to come, is coming out with some law that, so if that law is good, so BJP can go. So you have to support. no but he is gone in the BJP Thank तेंक दिला तेंगे ते नाळ ऑफिशियली तेंक दिला सपोर्ट त्या वर्षिक कोताय पडे ते वर्षिके बराबर तो गेला आणि तो त्यांक लेवता नो त्या मनशान नो. सो दे आता फॉर एक्झाम्पल एक एक्झाम्पल दित तुका आवेरतान फुर्तत बाब बेंजामिन सिल्वा आणि काय तू हे तिगोय बीजेपी गेले सो एसो मनीस तुगे भाशेन ते नाडू जे मनशान पड तांके फोन केला त्या मनशान बोगले धरप ना. सो हे नाही मुगे मुगे लिस्टाचेर ओय तुगे लिस्टाचेर तेंगे लिस्टाचेर तेंगे न्हू ओय ते भाशेन रेजिनाल्डूय हा न्हू मुगे लिस्टाचेर रेजिनाल्डूय हा तुगे लिस्टाचेर तेश कोन तुका गेले आय एम नॉट सपोर्टिंग रिजन. येस सो ते आणि दुसरे जे मनीस बीजेपी गेले ते आणि हेर जे कॅम्पेनिंग कोताले बीजेपी कॅम्पेनिंग कोताले सपोज एक मनीस कॅन्डिडेट बीजेपीलो आणि हो मनीस तेका कॅम्पेनिंग कोतालो अगेन्स्ट काँग्रेस म्हणते भाशेन तेसो मनीस against Congress my problem. अगेन्स्ट द अलायन्स Against the secular minded person होय मुगे whole aim is secular. सो Secular minded secular ideology ती मुगे ideology. तो So anybody is supporting the communal ideology against secular. तू कॉम्युनल वर्ड यूज कोता तू डायरेक्ट बीजेपी मोडी कित्याक तू बीजेपीचे खबर सांगता सो बीजेपी सपोर्ट कोताय तितले कोताय नाही ते सगळ्या नाड That's what I'm saying. No, या सो दॅट मीन people have to be clean people. सो इन जनरलायझेशन एज फॉर फादर हरिमेत तो म्हणा इलेक्शन जाल जाय तू बीजेपी कोणा ब्लड टेस्ट कोण येयले जे लोकांनी बीजेपीचे रोगोत चाकिलां जे मनशांनी बीजेपी तेंका दिला जे मनशांनी बीजेपी कॅम्पेनिंग केला एसो मनशाक तांकां सीट दिवप ना. सीट दिवप ना पूण तेंका घेवपा जाताय तेम सपोर्ट कोताय एलायन्सान तेगे सपोर्ट घेवपा जाता सपोर्ट केलो प्रॉब्लेम ना. होय. कोणाक सपोर्ट करू बट दे शुड नॉट बी गिवन द सीट. दॅट मीन्स हे नाड they prove नाडांक they have तिकेट proved दिवप ना ना. पूण त्या नाडांक गेलो सपोर्ट घेवप तू हेल्प कोता कोणाक हेल्प करून जात न्हू. So with that, we will come to the conclusion of this. So as per Father Hermet, आमका मुखार सगळे भर कॅन्डिडेट दिवपाचे मायनस नाळ. Am I right, Father? Sure.